वास्को कोळशाचे प्रदूषण वाढत आसा, तशेंच कोळशाच्या हाताळणेक लागून घाणयारो वास पातळटा। या फाटभुंयेर बुधवारा मुरगांव नगरपालिकेन खासा बसका आपयल्ली। देखून कोळसो हाताळणी पुराय बंद करची असो निर्णय मुरगांव नगरपालिकेन घेतला। हे संबंधी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे वांगडा संयुक्त बसका घेतले। बुधवारा नगराध्यक्षान आपयले खासा बसकेत कोळसो हाताळपी युनिट आणि एमपीए हजर नाशिल्ले। फुडले पिळगेच्या बऱ्या भलायके खातीर कोळसो बंद करचो, कोळसो हाताळप बंद करपा खातीर रोड मॅप तयार करपाची गरज आसा, अशें आमदार संकल्प आमोणकर हांणी सांगले। येवपी पालिका आनी विधानसभा वेंचणुके आदी कोळशाचे राजकीय स्टंट करचे न्हय अशें आवाहनूय आमदार आमोणकर हांणी नगरसेवकांक केला। ज्यांच्यानी ही स्पेशल मिटींग ओन्ली ऑन कोल इश्यू जे कोल पोल्युशन जाता तेजेर लागून ही मिटींग आपयलेली आनी हांगा तेंचे सगळ्यांनी मेळोन डिसिजन अशें घेतलेलें आसा की आमकां हो कोल नाका। सो हांवें ह्या मिटिंगेक मुद्दाम हांव उपस्थित रावलो आनी हे उपस्थित इतल्याच लागून रावलो की हो एक जेन्युअन इश्यू आसलेलो, लोकांचो इश्यू आसलेलो आनी तेच्या लागून हांव हांगा हे मिटिंगेक येयलो आनी हांवें तांकां इतलेच एश्युरन्स दिलेले आसा की जे डिसिजन तुमी घेता त्या डिसिजना बरोबर हांव तुमच्या बरोबर आसा आनी जेन्ना हांव तुमच्या बरोबर डिसिजना बरोबर आसा जाल्यार तुमकां जी मदत लागतली फाल्यां तुमचो अपॉयंटमेंट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत बरोबर तुमकां जाय तेच्या लागून सुद्दां हांव तयार आसा जे बाबा तुमकां थंयसर व्हरपाक सगळे 25 कावन्सिलराक समज तुमचे अडानी जिंदाल JSW MPA आयकना कित्याक आयज तांकां आपयलेले मिटिंगेक ते येवना आयज हांगा। सो हांवें तांकां सांगलें की परत तांकां रिक्वेस्ट करचें आनी तांकां हाडचें म्हणून हांगा आनी मिटिंगान जर तुमचे कडेन जायना जाल्यार हांव तांकां घेवन येता म्हणून सांगलेलें आसा। कित्याक हो फक्त इलेक्शन स्टंट म्हणून करनाका, 2 म्हयने इलेक्शनाक उरला कावन्सिल इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका, 1 वर्स उरलें असेंब्ली इलेक्शनाक म्हणून हो स्टंट करनाका। जे तुम्ही इतले वर्सां न्हिदलेले झोपी गेलेला जागा परत तुम्ही जाल्लेले आसा सगळ्या जागे तशें करनाका। हो इश्यू आसा तो आमचो फुडल्या पिढीक लागून आमच्या भुरग्या बाळांचो इश्यू आसा, आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो इश्यू आसा। कित्याक खरो प्रॉब्लम कोणाक जाता तालुकात जाता तो जातात मुरगांव तालुकात, बट मुरगांवच्या लोकांक हो खरोच प्रॉब्लम जाता। सो हांव तांकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा की हो फक्त टायमपास करनाका जी ही मिटींग घेवन आनी हेजे जर सिरियसनेस जी आसा ताचो एक तुमकां रोड मॅप तयार करचो पडटलो आनी जेन्ना तुमी हो रोड मॅप करतलो बाबा कितें कितें स्टेप्स घेवंक जाय फाल्यां वचून तुमी कोल बंद करूंक शकना। सो तो रोड मॅप आसा तो रोड मॅप तयार करचो म्हणून हांवें तांकां सांगलेलो आसा आनी जो सपोर्ट तांकां लागतलो अगेन्स्ट कोल हांव तेंच्या बरोबर आसा हे तांकां एश्युरन्स दिल्लें आसा। म्हाका तेंच्यांनी खंयसरूय आपयलें, खंयच्या एज्युकेशनाक आपयलें, खंयच्या ताका लागून हांव तेंच्या बरोबर आसतलो। त्याच प्रमाणे आमी जेन्ना एज्युकेशन करता, रॅली करता, कितेंय हे कोलाचे विशय हेंच्यांनी जॉयंट जावचे। 2 ग्रूप करनाका, ग्रुपिजम करनाका, सगळे जाण एकठांय रावन ह्या कोलाच्या विशयाक झगडया। तुमकां जर कोल नाका हांव तुमच्या बरोबर आसा म्हणून तांकां सांगलेलें आसा, बट तेच्या लागून एक रोड मॅप तयार करुया। फर्स्ट रोड मॅप तुमचें रेजोल्युशन जे आयज जातलें तेच्या उपरांत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें अपॉयंटमेंट, तेच्या उपरांत MPA अडानी JSW हांकां वॉर्निंग दिवपाचें लेटर हे सगळे तुमकां घडोवन हाडचें पडटलें आनी तेच्या लागून हांव फूल तुमच्या फाटीक आसा। स्पेशल मिटींग कॉल आउट केली कोला खातीर तितली गरजूय आसलेली। आमी भुरगेपणासून पळयता एज्युकेशन जालें, वास्कोन जालें, टिळक मैदानान जालें, कोणी मेमोरेंडम दिलो, लेटरां दिलीं, सगळें जालें, पूण केन्नाच अशी मिटींग जावंक ना। लोक येताले उलयताले आनी वयताले पूण मागीर तेचेर कांयच हें जायना म्हणून आयज आमी सगळे डिपार्टमेंटाक आपयले। वायट दिसलें म्हणजे जे कोल ते हें करता हँडलिंग करता तेच लोक येवंक ना। आमी लेटर केलें वायट कित्याक त्या खातीर JSW जावं अदानी जावं MPA कोण येवंक ना म्हणजे काय पडोन वचोंक ना। आमी आतां तांकां लेटर करता बाबा कितें येवंक ना, खंय तरी कारण आसतलें। आमकां तांकां दाखोवपाक वा आमचोय पावर। आमच्या पयलींच्या चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पालेकरान सांगलेलें पोर्ट तेंचो आसतलो पूण तेंचो रोड नासतलो, लायसनां तेंची न्हय, लायसन आमी तांकां दिता कळ्ळें न्हू। ही तेंच्यांनी आयज जी चूक केल्या ती वायट दिसता कित्याक बाबा ते येवंक ना म्हणून। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार।